कुळे दूधसागर टूट ऑपरेटर स्टँडाचे सुशोभीकरण पर्यटन विकास महामंडळ करतले आणि हांगाच्या दूधसागर पर्यटन वेवसायाक चालना दिवपा खातीर जीप पार्क करपाची सुवात तयार करतले। हें स्थळ अंदू ऑनलायन करपाचें सरकारान थारायलां, तशेंच ऑनलायन प्रक्रिया अंदूचे हंगाम सोंपच्या पयलीं जातलें अशें पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष आनी सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांणी सांगलें। कुळ्या घशघशा लागसार आशिल्ल्या पर्यटन स्थळाची दुरुस्ती करपाचें काम हातांत घेतलें, तें बेगोबेग पुराय जातलें अशेंय ह्या वेळार तांणी सांगलें। खूप तेंपाचें काम तें जावपा जाय ते GTDC मार्फत थोडेशें कशें आसा की ऑफिस रिनोवेशन, कावंटर रिनोवेशन, सायडीचे सगळे जे पळय गटर बिटर आसात ते जावं पेविंग करपाचें काम जें पळय आसा न्ही सगळें काम करपाक घेतलां। आतां तें काम करपाक ताका खूब टायम लागतलो। आतां उदघाटना लागून थोडीशी घाई करून ऑफिसा कडचो परिसर जो पळय आसा तो मातसो बेगीन क्लीन करता आनी कंप्लीट बाजाराक पुणे बाजार जो पळय आसा हो आतां सगळ्याक टुरिस्ट बी येता थंय आमकां तें सामकें क्लीन आनी नीट दवरपा जाय। त्या खातीर कितें करता की पुस्तक करपाचें ना, तें पयलीं चालू आसा तें थोडेशें कशें आसा खंयची गजाल 2-4 दिसांनी सगळी परफेक्ट जायना इम्प्रूव। आतां समज आसा ती सिस्टम चालू दवरली आनी तें परफेक्ट करपाक 1-2 म्हयने लागले जाल्यार ह्या वर्साक जाल्ल्या भशेन जातलें, पूण हो सिजन एंड जावचे पयलीं जातलें।